प्रितीच्या भावभयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 10वा विसवोर वोड 11 ते 18 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 10 वर्सेस 11 to 18। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव बरो गोंवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता। एक मुशारेकार तो खरो गोंवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची कशाची न्हय म्हूण लांडगो येता तो पळयता आनी मेंढरांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा। आनी लांडगो तांकां उबारून वता आनी दुस्पटायता। तो मुशारेकार आनी ताका मेंढराचें कांय पडूंक ना देखून तो पार काडटा। हांव बरो गोंवळी। जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्याक वळखता, म्हजी ती आनी म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दिता। आनी म्हाका आनीकूय मेंढरां आसात, ती ह्या व्हडपांतली न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय। ती म्हजो थाळो आयकुतील आनी असो एकूच तीन जातलो आनी एकूच गोंवळी। हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग। कोण म्हजो जीव झोंबून काडिना, पूण आपशेन हांव म्हजो जीव दिता। म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा। ही आज्ञा म्हज्या बापा कडली हांवें घेतली। प्रितीच्या भावभयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू 11 वोडीन कितें म्हणटा, तो म्हणटा हांव बरो गोंवळी। हांव बरो गोंवळी। बरो गोंवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता म्हणटा। भावभयणीनो, आमी खरेपणी जेजूच्या उतराची सोजमणी आमकां मेळत जाल्यार जेजू आयज ह्या 11 ते 13 वोडीन कितें म्हणटा आमी परतून वाचुया। जेजू म्हणटा हांव बरो गोंवळी। बरो गोंवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता। एक मुशारेकार तो खरो गोंवळी न्हय म्हूण आनी मेंढऱ्या तांची खाशाशी न्हय म्हूण लांगडो येता तो पळयता आनी मेंढऱ्यांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा। आनी लांगडो तांकां उबारून वता आनी दुस्पटायता। तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांय पडोंक ना देखून तो पार काडटा। भावभयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां सांगता की तो बरो गोंवळी, परतून 14 वोडीन परतून म्हणटा हांव बरो गोंवळी। जेन्ना जेजू म्हणटा हांव बरो गोंवळी, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, तो आमकां सोडून वचना। ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, तो आमचे बरोबर आहा। ताणें आमकां ताचें उतर दिलां, ताणें आमकां ताची पदवी दिल्या। आनी भावभयणीनो, आमकां जेजूच्या उतराची सोजमणी ना म्हणून आमी आजून पासून क्रिस्तांव म्हणून आमी भिकाऱ्या भाशेन जियेता। कित्याक आमकां जी पदवी दिल्या, देवान आमकां जी पदवी दिल्या जेजूच्या नांवान, ती आमी पदवी वापरूनात। कित्याक आमकां ती उतरूच न्हू, आमी नको। आमकां कसली पदवी आहा ती आमी नको। आनी आमी त्या पदवेन चलना जाल्यार आमी कशे भाशेन चलतले हांव? आमी चलतले हांव एका भिकाऱ्या भाशेन। ज्या भाशेन आमी एक भिकारी रस्त्यार आपले हात उडे करता आनी भीक मागता, तेच भाशेन आमी देवा कडेन येता आनी भीक मागता, बाबा अशें कर तशें कर, पेकोणी दी, हें दी तें दी। आनी जेजू आमकां सांगता आमचो इतलो मोग करता म्हणून, तो एक बरो गोंवळी म्हणून ताणें आमकां सगळें केलां, सगळें संपादलां खुर्सार। आनी आतां तो आमचे बरोबर आहा ताच्या पवित्र आत्म्या उदेशी। आनी आतां आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक दिता। कशे भाशेन बाबून ताच्या उतरा वरवीं। सो आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तें उतर आमी सांबाळटा आमच्या काळजान, तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाळटा कोत्ता। आतां बाबणीनो, आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता। कित्याक
हो बरो गवळी जो आमच्या सांगात आहा आमचे भितर आहा आमकां एक बऱ्या जाग्यार वता ताच्या उतरा वरवीं म्हणटच भाव भयणीनो खरेपणी आमकां एक क्रिस्ती जिवीत एक खरें जैतिवंत जिवीत आमकां जिवंक जाय जाल्यार आमच्यान जेजू बगर जिवंक जायत ना कित्याक जेजू आमचो बरो गवळी ताणें आमकां ताचें उतर दिलां ताणें आमकां सोडूंक ना ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला म्हणून जितली आमी आमच्या तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता आतां पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा तो आमच्या मनाक तें उतर हाडटा आमच्या मनाची नरसणी करपाक आमकां आदार करता आनी जितली आमी तें उतर आयकता तें उतर आमी पाळटा आमी उलयता आमची चिंता तें उतर आमकां एका बऱ्या जाग्यार वता एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक दिता आनी खरेपणी जी उतरां जेजून आमकां सांगल्या की तो बरो गवळी आनी ताका जाय आमकां एक बरें जिवीत जिवपाक एक खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक तें जिवीत आमी जिवंक पावता आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमी बऱ्या गवळी बरोबर रावया ता आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया ताच्या उतराचेर दवरया आनी जितली आमी जेजूचेर चोत्राय दवरता ताच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान करूंक तें उतर आमी पाळूंक आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयज तान आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.